प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, आयच्या ह्या शुभ वर्तमानाची उतरां जी आमी आयकलात, ह्या उतरां वरवीं लोकांची जी उरपंच जावन आसली ती धांवन धांवन जेजू सरशी कित्याक म्हूण येतात. जेजूची वळख तो कोण म्हूण जावन आसलो तांकां सगळ्यांक जाणा म्हूण आसलें. जर आमी जेजू सरशी येतल्या आमकां जाय ते फावो जातले म्हूण तांकां भावार्थ आनी विश्वास म्हूण जावन आसलो. म्हणून खावंक पिवंक कांय नासतना जेजू बरोबर त्यो आपलो वेळ म्हूण सरतात. जेजू बरोबर रावन तांकां जें कितें जाय आसलें तें तांकां फावो म्हूण जाता. पूण ह्या मनशांक पळोवन जेजूक तांचें चुरचुरेशें दिसता. देवाक आम्हा सगळ्यांची काळजी म्हूण आसा. आमकां केन्ना कितें म्हूण जाय आनी तेची कितली म्हूण गरज आमकां जाय आसा ती देवाक जाणो आसा. आमी बरेच फावट धांवन धांवन इगर्जेनी देवा सरशी मागण्यांत म्हूण आमी रावता. पूण जेन्ना आमकां तें रोखडेंच म्हूण मेळना आमचो भावार्थ उणो म्हूण जाता. दुसऱ्यांका मेळटा आमकां मेळना अशे प्रश्न आमचे मनान म्हूण येतात. पूण तरी जेन्ना तो वेळ येता देव आमकां सगळें कितें दिता आनी ते वरवीं आमी सगळीं धादोशी म्हूण जाता. जशी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता लोकांक खावंक पिवंक मेवलें म्हूण ते धादोशी जातात. आमकां जे सगळेंच जे म्हत्वपूर्ण जे गरजेचें आसा तें आमी जेन्ना देवा सरशी म्हूण दवरता, भावार्थ म्हूण दवरता आनी आमी सरेंडर म्हूण करता, देव आपले खुशयेन तो दितलो म्हूण आमकां तें मेळटा. तेच वरवीं आयच्या वाचपांनी जेजू आम्हा सगळ्यांची काळजां मनां भावार्थान वाडयता. आमी जर सदांच देवा सरशी म्हूण रावता, आमी सदांच खुशालकायेन, सदांच धादोशीपणान आनी सदांच आमचो भावार्थ वाडटलो आनी तेच वरवीं आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक आमी फुडें वयतलो. तर म्हज्या भावा भयणींनो, ह्या मिसा बलिदाना वरवीं देवाची कृपा सदांच आमचेर आसून दी म्हूण आनी तेचें उतर आमकां धादोशी करता ते प्रमाणे आमी चलूंक फावो जावं म्हूण आमी कृपा आनी आशिर्वाद मागुया.